सर्व समाज बांधवांकೈ मिगले नमस्कारू आम बालकृष्ण पै आलपी जीएसबी कल्चर एंड ट्रेडिशन्स मळले मिगले चॅनल अंतू आम तुमका स्वागत करता। मानव जन्म मुसंगुचे अतिश्रेष्ठ तंतु ब्राह्मण कुलांतू जन्मायम काजलरी अम्मी मस्त सुकृत केलेले फलान जमचे अम्मी गौड सारस्वत ब्राह्मण्स जन्मा येतनाची आमका एक धर्मगुरु कुलदेव इष्टदेव ग्रामदेव नी अस आमगेल मलगडे मस्त कष्ट काणू तन्नी आमगेले आचार विचारू आमगेले धर्मू संरक्षण करूक गोया सुगुनु मस्त कಡೆ वचून सेटल जल्ली केरळांतू कर्नाटकांतू मुंबईंतू तशीची आमगेले मलगडेले प्रयत्नान तन्नी मस्त कಡೆ आमगेले देवस्थान बंदून तशीची मस्त इन्स्टिट्यूशन्स आनीक तन्नी स्टार्ट केल्या। तुम्ही मणिपाल मँगलोरला पळयत जाल्यार कर्नाटकांतू डॉक्टर TMA पै तन्नी द फर्स्ट प्रायव्हेट डीम्ड युनिव्हर्सिटी इन इंडिया मणिपाल युनिव्हर्सिटी तन्नी स्टार्ट केलें। तशीच सिंडिकेट बँक तन्नी स्टार्ट केलें। आमचे कलांक मस्त चांग एज्युकेशन तशी कामनी मेळ्ळें। मंगळूरांतू अम्मेंबळ सुब्राय पै तन्नी कॅनरा बँक स्टार्ट केलें, कॅनरा ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स। तशीची तुम्ही केरळांत येतना TD स्कूल कोचीन, तशीची आलप्पीक TD ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स, TD मेडिकल कॉलेज ते आम्ही स्टार्ट केलें ना, आतां आमगेल हातान ना तें, ताचे पासून एक व्हिडिओ मागीर करता। TD ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन आलप्पी आणि TD मेडिकल कॉलेज स्टार्ट केलें ने के नागेंद्र प्रभू। तशी आमगेले मस्त इन्स्टिट्यूशन आमकां जाल्यार ते मेंटेन कोर वोर का जालेले आमगेले धर्मू ते बगेक आम्ही ऐक्यमत्यान मुखार वच्चे का जालेले एक काल येयल्या नाजलरी आमगेले फ्यूचर जनरेशन तांकां तन्नी सफर जातनी तशी जानतीने चोंका जालेले आमगेन कैरी। तुम्ही विंगड कम्युनिटी आनी पळयल्यार तांगेले कम्युनिटीन तू तांगेन कसले पॉलिटिकल बॅकग्राउंड असता तन्नी BJP नाल्यार काँग्रेस कम्युनिस्ट कसले जाल्यार तांगेल समाजाक एक कसले एक तोंदर येतना तन्नी ऐक्यमत्यान एक मेळेन मुखार वता। तशी जी आमगेल समाजांतू तुम्ही कसले पॉलिटिक्स जावो पॉलिटिकल बॅकग्राउंड जावो जाल्यार आमगेल समाजाक कसले एक प्रश्न जातना आम्ही ते युनिटीन आनीपणी मुखार गेल ना जाल्यार ते आमगेल फ्यूचर जनरेशनाक मस्त कष्ट जातने। तुमकां कळटा आमगेल समाजाक कसलेची रिजर्वेशन कसले ना, आम्ही जनरल कोटा जाल्यार आम्ही आमगेल भास कोंकणी उलोवची तशी एक मायनॉरिटी कोटा लिंग्विस्टिक मायनॉरिटी कोटा कसले एक एलिजिबिलिटी ते कसले एक पॉसिबिलिटी आसा जाल्यार आमगेले जनान ते ओट्टू मेळून ते कसले करूक आम्ही प्रयत्न करता। आमगेले समाजांत मस्त ऑर्गनायझेशन ग्राम सभा खंय क्षेम सभा खंय अशी मस्त ऑर्गनायझेशन तांनी एक मेळेन मुखार गेल्यार मात्रंत आमकां आनी असेल काळाक आमकां कसले जल्री आमकां आमगेले प्रॉब्लम्स सॉल्व करूं जातले। आजी आयचो विषय कसं म्हळ्यार GSB समाज अँड चॅलेंजेस आमगेले फ्यूचर चॅलेंजेस हाजे पासून उलयता। AATTD प्रेसिडेंट फुडें प्रेसिडेंट जावन आशिल्ले तशीची TD ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स आनी TD मेडिकल कॉलेज स्टार्ट केलेले के नागेंद्र प्रभू नत्तू। तशीची ओल्ड तिरुमला आलप्पी देवस्थानांतू मस्त काळ प्रेसिडेंट जावन बसिल्ले गोपनाथ प्रभूले पूतू डॉक्टर G नागेंद्र प्रभू आनी आमगेल समाजाचे एक अमूल्य रत्न म्हणून संकेत तन्नी आतां आलप्पी SD कॉलेजांतू सनातन धर्म कॉलेजांतू डिपार्टमेंट ऑफ zoologyंतू असोसिएट प्रोफेसर जावन काम करतात। तन्नी ओल्ड तिरुमला देवस्थान तंतू मेंबर तशीची GSB क्षेम सभा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट
तशीची ऑल केरला ब्राह्मण फेडरेशन ताचे वाईस प्रेसिडेंट तशीची तांगेले अचीवमेंट्स हांव वाचूं गेल्यारी आनी एक व्हिडिओ करचो म्हणून जाता हरिगुरू कृपेन तांकां मस्त अवॉर्ड आनी अचीवमेंट आनी मेळो म्हूण देवाले प्रार्थना करता तांणी जाल्यार तांगेन एक फ्यू तांगेने अचीवमेंट्स सांगता तांणी चेअरमॅन बोर्ड ऑफ स्टडीज इन बायोटेक्नॉलॉजी युनिव्हर्सिटी ऑफ केरळा तशीची युनिव्हर्सिटी ऑफ केरळा तूं रिसर्च गाईड जावन आसाय तशीची वाईस प्रेसिडेंट सुकृतींद्रा तीर्था ओरिएंटल रिसर्च तांतू भितर वाईस प्रेसिडेंट तांकां मस्त अवॉर्ड अचीवमेंट्स मेळ्ळे आसा एन्युमरेट करून सांगता यंग सायंटिस्ट अवॉर्ड असोसिएशन ऑफ मायक्रोबायोलॉजिस्ट बेस्ट कॉलेज टीचर इन केरळा अवॉर्ड BVS विश्व कोंकणी अवॉर्ड प्रतिभा पुरस्कार GSB महासभा स्पेशल रूरल इनोव्हेटर अवॉर्ड इंटरनॅशनल बायोटेक्नॉलॉजी ट्रेनिंग फेलोशिप अशी मस्त आसता आनी किंवा चुगलारी मस्त आसता तांकां देव कदनाय बरें करो म्हणून देवाले प्रार्थना करता हांव एक विशय सांगतना संतोषान हांव ताचे पासून एक 2 उत्तर उल्लेवीन म्हणून तांणी सांगिल्ल्या तवळे आत्ते विशय कसो म्हळ्यार GSB समाज आनी चॅलेंजेस अहेड आमगेले फ्युचर चॅलेंजेस कसन म्हणून तुमकां तुमगेले उल्लेता डॉक्टर G नागेंद्र प्रभु फ्रॉम आलपी. सर्वांगी नमस्कार. म्हगेलें नांव डॉक्टर G नागेंद्र प्रभु. हांव आलपळे पर्णदेवळाकडचे देवस्थान भरण समिती अंग तशीची GSB क्षेम सभा संस्थान वाईस प्रेसिडेंट मारायल एकाळू तशीच ऑल केरला ब्राह्मण फेडरेशन ताजे संस्थान वाईस प्रेसिडेंट जानू सेवा करता. आलपळे SD कॉलेजांतू सुवॉलॉजी असोसिएट प्रोफेसर. बालकृष्ण पै मम्मान GSB कल्चर एंड ट्रेडिशन म्हणून सांगून एक यूट्यूब चॅनल आरंभिल्या तांतू आमगेल संस्कारू तशीची भाषा आचारू विचारू सक वड्डो नडचे बगे एक चांग प्रयत्न जान म्हाका दिसता. ताजे एक म्हगेले एक भाग दे दिमच्या जानू हांव एक गौरवतरण जान आशिल्ले एक विशया पासून तुमगेले उलोवया म्हणून लेखता. तेच म्हळ्यार आमगेल GSB समाज केरळांत उरले प्रत्येक GSB समाज आतां आमकां मस्त प्रश्न आसा ताजे परिहार मार्ग आमी इतकी आतां आमकां आसले व्हडलो प्रश्न तशी ताजे ते परिहार ते आसवे नाल्यार आमकां मुखार कशी वचची येता ते विशया पासून म्हगेले मना दिसताने 2-3 कायरे समाज बांधवा मुखारी हांव दवरूंक आग्रह करता. आतां आमी पळयलें जाल्यार आमगेलें चरित्र चोयलें जाल्यार आमी पलायन करचें मायग्रेन्स म्हणून सांगूया. सरस्वती नदी तीरांतू उल्भव जाल्लो आमगेलो सरस्वती नदी अंतर्धान जाले तवळी आमी त्रिहोत्रपुरा येयली हांगा सुगून आमकां परशुराम देवान गोंयांतू हाडली नाल्यार गोमंतक देशांत हाडली हांगा सुगून पोर्चुगीजकाराले व्हड क्रूर जान आशिल्ले आमकां बादी न्हू आमगेले संस्कार नाश जातले म्हूण सांगिल्ले वेळारी आमी हांगा सुगून मुंचवारी तरवारी सगळें चोवन हांगा केरळांतू बॉम्बे कर्नाटका महाराष्ट्र हांगा सगळ्यात पावनी तवलेशी आमी मायग्रेट करून वचय पलायन करून वचय. तशेंच एक समूह आमगेले आमगेले समूह आमगेले आचारू विचारू भाषा सगळं आत्तावऱ्यान संरक्षण करून येयल्या. आतां चोयलें जाल्यार आमकां अशी भायर सुगून आसले एक्सटर्नल फोर्सेस कांय आमकां बाद दिमच्या ना. पोर्चुगीज कार सगळ्यांनी आतां आमी जनाधिपत्य रिपब्लीक जान आशिल्ले भारतांतू आसय वड्डून आसय तशीची आतां आमकां वेगळो प्रश्न कांय ना. अशें आमी एक आलोचन केलें जाल्यार आमगेल्या समुदाया भितर सुकून एक आमकां मस्त प्रश्न ताच्यान आमकां दिकू पडटा ताचे पासून आशिल्ले म्हगेले विचार मुखार हांव दवरता. तावळी एक भितर सुकून आतां वैदेशीक शक्ती जाल्यार आमकां युद्ध करून तांकां हारोवप घेता. आमगेलेंच भितर आसून एक प्रश्न आसता जाल्यार यादव कुलाक नाशमच्या कितें जाल्लें तांगेले भितर आशिल्लें एक प्रश्न येवन यादव कुल नाश जाल्लो म्हूण आमकां कळटा. तशीची आमी आतां आशिल्लें आमगेले समाजा अवस्था एक मनाक करून तांचो आशिल्लो प्रश्न इतली म्हूण मनाक कोरतात आदी आमी कोरता प्रथम जान आमी कोरता तें जाल्यार ताका इतकी परिहार कोरया म्हणून पासून विचार कोरता. तावले म्हगेले इतले वर्षाचे प्रवर्तन परिचय म्हगेले मलगडा लेगी उलोवन विचार करून सगळें मेळ्ळेले विचारू हांव तुमगेले मुखारी आतां दवरता. प्रथम जावन म्हाका सांगू आसली ती म्हळ्यार
अवंगेले समाजांतुले मुख्य जानसिलने एक प्रवर्तन मंडल नाले अवंगेले एक केंद्र बिंदू म्हणून संगीत ते देवगळत ये एक देवळांतू नाले ते देवस्थानांत अवंगेल भाग्यसिल नाल सग जीवन आम्ही करून घेताय सो अवंगेल पांय पडू मात्र असले एक स्थळ नाही अवंगेले संस्कार सग संरक्षण करचे मस्त अवंगेल विचारू नाले आचारू सग संरक्षण करचे असले एक केंद्र बिंदू नाले फोकल पॉइंट म्हणून सांगू येते देवळ हे देवळांचे सगळं भरण संविधानम कशी म्हणून तेमकां विचार करता जानस ते सगळं प्रोफेशनल जानूय एफिशियंट जानूय कोरना कोरू जायना म्हणून एक अवस्था आता समाजा आसा तालुंगेल केंद्र बिंदू जान आशिल्ले देवळांतू एक प्रोफेशनलिझम हाडू आशिल्ले व्हड इतकी प्रश्न अवंगेल मुखार आसा त्यामुळे ते कशी आडी येता म्हणून आमी विचार करता जावन आसा आम्ही दुसऱ्या आमी चोयल जाल्यार आमगेल समाज बांधव एक चांगर उपारी तांणी उद्योग परम जावं नाल्यार बिझनेस जावं चांगर उपारी एक उंचारेन जाले जाल्यार मागीर तांकां समाजा विशया पासून व्हड तालपर्य ना म्हणून आसली एक अवस्था आसा ताजे येतले वर्ष नाल्यार मरुवर्ष म्हणून सांगप तें एक चिंतन केलें जाल्यार तशें सिलाळांक आमगेल समाजाचे उद्धारण करूं जावं आमकां यूज करूं जावन आशिल्लें एक संविधान ना म्हणून आमकां लेखूया तांगेल तालपर्य नातिल्ले कारणाय आमकां तांकां यूज करूं जायना म्हणून आशिल्ले प्रश्न तुमगेर मुखारी दवरता तर तें कशें आमकां करूं येता म्हणून सांगून आशिल्ले विचार आमकां करपा जाय आसा मागीर आमकां एक कृत्य जावन आशिल्लें लेखना इत्तूल जाण केरळ देशांत आसा नाल्यार ऑल इंडिया लेवलार इत्तूल जाण कोंकणी नाल्यार GSB आसा करेक्ट डेटाबेस ना एक डेटाबेस सगळं आयकू पडटा आता नियमसभेरी सगळं हाजे पासून भाषा न्यूनपक्षां तांकां अवकाश आसता म्हणून समज सगळं डिस्कशन सगळं चमकीन या अशें करेक्ट इत्तूल जाण आसता म्हणून तुमी सांगिल्लें जाल्यार आमकां एक उत्तर समजूं ना त्यामुळे एक डिजिटल डेटाबेस कोरका म्हणून निर्देश हांव मुखार दवरता आनी तूं इत्तूल जाण आसता मालगड हितूनी चेडूं हितूनी एम्प्लॉयड जाण हितूनी बिझनेसकार हितूनी खंयचे प्रोफेशन आतां मस्त पॅकेज सगळं आमकां आतां तें सगळं यूज केल्यार करेक्ट जावन आसलें आमकां एक स्टॅटिस्टिक्स नाल्यार कानेशमारी म्हणून सांगप एक सेन्सस डेटा तें डिजिटायज करूंक आशिल्ले वेळ वता येवन पावला म्हळ्यार इतले प्लॅन करता जाल्यार आमगेले समाज खंयच्या डायरेक्शनाक वता नाल्यार इतली उणाव नाल्यार इतकी आमगेले स्ट्रेंथ तें म्हणना करता जाल्यार करेक्ट जावन आशिल्लें डेटाबेस जाय आमकां ताचें प्रवर्तन आमी ओग्गीच करता जाल्यार जावन आसा ग्रामसभा सगळें उणयलें कारण तें मुखार येयलें आसा अशें एक सेंट्रलायज जावन डिजिटायज करून आशिल्लें डेटाबेस करता जाल्यार अत्यावश्यक म्हणून म्हाका विचार आसा आमी मुद्दम सांगिल्लें आमी एक भाषा न्यूनपक्षां म्हणून सांगू आमगेल भरणघटना आमकां आर्टिकल 30(1) ताचे प्रकार आमकां भाषा न्यूनपक्ष अवकाश दिल्लो आसा पण तातूंत भितर इतले सगळे बेनिफिट्स आमकां आसा आमकां इथे रायट्स आसतले आमकां इथे रिजर्वेशन मेळटलें आमगेले स्कूल कॉलेज तातूंत ते आमकां इथे स्पेशल प्रिविलेजेस इथे आसतले ताचे पासून सगळं मस्त तेची धारणा नाल्यार कळनातील काही सगळं आमगेल समाजामध्ये आसा तर हाचे पासून कोणचे वकील मारी एडवोकेट्स नाल्यार नियम अज्ञ तांणी हाचे पासून एक विचार करून एक स्टडी करून आमगेल समाज बांधवांक हाचे पासून जाणूंका हे अवकाशा बगे आमी मुखार सोरयवका म्हणून म्हगेले एक निर्देश जावन हांव मुखार दवरता आनी आमचे पॉयंट इतले म्हळ्यार आमकां मस्त संघटना आसता एक सनग हांव जाल्यार एक 10-15 संघटना आसतली सगळीं एका आळाक तांगेले लेखान सहाय करता तें कांय पावना जावन आसा ताका कसं एक एगो बिपिच्यो करूंक नाल्यार एक मेळीन वच्चा आशिल्लें एक संविधान ना 2016 स्वामियान मुखार सोरून सुधा सेवा सम्मेलन म्हणून सांगून मंगळूर चमकीलें हाजे उद्देश हेच तो आसलो सगळें ₹10 दिवचे पगार सगळं करून पोळ करून मस्त एक अमावंट केले जाल्यार मस्त काय आमकां चांग खोरी येता म्हणून आशिल्लें एक विचारान भाग्यवशाल ताजे तुडर प्रवर्तन कांय दिकूं येना अशें एक आरंभ जाल्लो आसा अशें एक कोऑर्डिनेशन येयलें जाल्यार चांसताने आमी आमकां आमगेले समाज बांधवांक मस्त उपकार करूं जातले म्हणून म्हगेलें मनांत दिसता आनी तुमगेले मुखारी विचारा बगे दवरता आनी ती म्हळ्यार आमगेले आतां नेते सांगिल्लें जनाधिपत्यम म्हणून सांगून तांतू सगळं
आमका इत्तुल प्रामुख्य नाले इत्तुल प्रातिनिध्यत्व म्हणून आलोचन करता केरळ संस्थान रूपीकरण जानु आ 60-70 वर्ष जल्ली एक MLA आमक जल्ला सुब्रह्मण्य शणाई मुसंबुनु पय्यन्नूर सिल्लो लोकल लेवल अरेल जल्ले अत्त उणे सकमका थोगड़ जान एवनसे मैं गेलेगा प्रायत मलारी आमगेल समाजांतुले युवासग नाले मलगड़ी पार्टी सग सिल्ली अन्नी मुकारेनु मेलने सग्ग स्थानारी एवंका ബാക്കി അസിലിനെ ആൾക്കാർ സെക്രട്ടായി തിരി തങ്കേല ആളാങ്ക തന്നെ കൃത്യം ജാനസില്ല ഗവൺമെന്റ് പോളിസി ബെനിഫിറ്റ്സ് സ്കീംസ് ഒക്കെ തന്നെ ജാനീതായി आमच्या बघे उल्लमच्या कोणना त्यावेळी खंयच्या पार्टी जावो काँग्रेस जावो BJP जावो CPM जावो नाल्यार वेगळे खंयचे जावो तांचो सगळं आमगेल्या आलकारान एक्टिव्ह जानी आमकां की पोसिशन्स ताकोल स्थान म्हूण सांगप तांतू एमच्या चोवका एवनु यशीच गव्हर्मेंट आसून मेळचे मॅक्सिमम सपोर्ट आमगेल समाज बांधवांक दिवचे आशिल्ले संविधान आमी आडका तर कोणे राबिल जाल्यार तांकां आमी वोट करून विजया प्राप्त करता म्हणटा म्हगेले अभिप्राय आमगेले चेडूबाळ युवती युवा तांकां आतां हें ग्लोबलायझेशन नाल्यार इंटरनेट सगळें येवन मस्त वाट घुसपून वच्चे एक मस्त उदाहरण आसा तर तांकां आमगेल भाशा आचारू विचारू संस्कारू भक्षण रीती सगळं ताजे शास्त्रीय जायती म्हणून मन्नांग उरका जान आसा ताचे ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾಡ್का जान आसा आता ग्रामसभा सगळं न्यायबोधिनी म्हणून सांगून चांग रूपाने क्लास सगळं आरंभिल असतं ते एकल्या विपुलम जावनु हे करून ओड मलगडी जान आशिल्ले ಸ್ವಲ್ಪ चर्डुवांक नाल्यार युवती युवा तांकांय अज्जे अंत भितरी आणू आमगेल संस्कार ते म्हणून सगळं तांकां मनांक करलें जाल्यार आमगेल भावी आनी 10 वर्ष नाल्यार 15 वर्ष जाली जाल्यार आमगेल समाज खंय येवन पावतले म्हणून विचार करपाक जाय आसा अजेज कनक जान आमगेल नेक्स्ट पॉइंट येता हें ती म्हळ्यार विवाह आतां अन्य समुदाय आशिल्ल्या कारणान आमी विवाह करताय तें आतां एक्सेप्ट करूं आसता सगळं इतूल आमी एक्सेप्ट करूं येता म्हणून व्हडलो प्रश्न आमगेले आळाच्या उणें तशीच आमगेले अंत वर्दीक जाले जाल्यार 1 मास नाल्यार 2 मास भितर डायवोर्स नाल्यार विवाह मोचनम म्हणून सांगिल्ले अवस्था तर ताजे कांय आमी चा सिरियस जावन आलोचन करता जाल्यार आसा आमगेल युवती युवाक तांकां एक प्री मॅरेज कावन्सिलींग पोस्ट मॅरेज कावन्सिलींग मुर्तामेर सगळं आमगेल कुटुंबां भितर चमकतालें तें सगळं आसता जाल्यार येता म्हणटा हांव उल्लमच्याक मलगडी मनीस सगळं आसतलें आतां कांय ना आतां ती न्युक्लियर फॅमिली म्हूण सांगप न्युक्लियर फॅमिली म्हळ्यार तें न्युक्लियर पावर हेच्योन चड न्युक्लियर एक्सप्लोशन आसतील सादी चड सिंपल जावन आलोचन केल्यार पुरो न्युक्लियर फॅमिली न्युक्लियर एक्सप्लोशन आतां जॉयंट फॅमिली जाल्यार ट्रबल शेयर्ड इज ट्रबल हाफ म्हूण सांगप तर तशें आसलें एक संविधान ना दुखून आमकां सगळें कावन्सील करपाक जाल्यार आवश्यक आसा ताजेच कनेक्टेड जावन आमगेल यूथ हांव चड फोकस दिता इतलें म्हळ्यार आमगेल सगळ्या संघटनेंतू हे युवा जावन आशिल्ले यंग लिडर्स तांकां आमी आडका जाय आसा लिडरशीप क्वॉलिटीज तांकां डेव्हलप करता आतां परजादी सगळें जाल्यार तांकां कॅम्प सगळं चुंकून केशी एक स्टेजार चोवन उल्लो येता केशी मुखार येता कांय सगळं वॉलंटियर करी येता ते कांय सगळं ट्रेनिंग दितात तशीच आमी ट्रेनिंग सगळं दियेन एक नेक्स्ट जनरेशन लिडर्स आमगेल भरण संविधानांत आशिल्ले BJP काडाय 75 वर्सां जाले जाल्यार प्रधानमंत्री नाल्यार कोण जाल्यार तांणी मार्जे आमकां नेक्स्ट जनरेशनांत तांणी हाडत आसली तशीच एक आमगेल आशिल्ले एल्डर लिडर्सांक मार्गदर्शक जावन नेक्स्ट जनरेशन लिडर्स आमी वाडोवन हाडले ना जाल्यार आमगेल आशिल्ली संघटना सगळं मुखार येवच्याक मस्त बाज येतली म्हणून म्हगेल मनांत दिसता ताजे पासून आशिल्ले विचारू समाज बांधव करतली म्हणून हांव लेखता आमगेले नेक्स्ट एक प्रश्न वयता म्हळ्यार आमगेल विद्याभ्यास आमकां आमगेल आनी जोली हे दोनीकय मस्त अवसर उण जावन येता आमचे गेल्यांक नाल्यार जन्म गेल्ल्यांक पुदवान तर तांकां सगळं विद्याभ्यास सहाय मेळूं आशिल्लें नाल्यार खंयचे खंयचे युनिवर्सिटी कॉलेजां सगळं कोर्स आसता हे कोर्स जाल्यार इतके ताजे करियर प्रॉस्पेक्ट्स नाल्यार जोली मेळूंक आशिल्ले उपदेश हें सगळें दिवचें आशिल्लें संविधान आमकां जावंक जाय आसा तावळी भौतिकन जावन आशिल्लें मस्त कैरी आमकां आमगेल समाजांत प्राप्त करी आमगेल समाजाक केरळांतू 8 की 9 विद्याभ्यास स्थापन आसता मंजेश्वरा आसलेले अनंदेश्वर UP स्कूल दवरून कोच्ची TD स्कूल तुरवूर TD स्कूल TTI अल्पळे आशिल्ले TD स्कूल
तशीची पुरकाड SVD पडियार होमियो कॉलेज नर्सिंग कॉलेज तशी सगळं असलेले आमगे विद्याभ्यास स्थापन असतं एकेकांतू मस्त ह्यूमन रिसोर्सेस तशी इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नॉलॉजी नाल्या एक भरण संविधान सगळं असतं आज छान काय सगळं शेअर करू असले एक वेदी आमकां ना അവൾ ഈ മസ്തകാലജല്ലേ സിനിമയിലെ ആഗ്രഹത്ത് ആമെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗാരി ജോലി കുറച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് സംഘത്ത് तुम्हारी आमका सगळं विद्याभ्यास स्थापनांतू एक युनिफाईड एक कॉमन प्लॅटफॉर्म तांतू बसून आमगेल प्रश्न सगळे तुम्हाला उल्लेख येतं तशीच आमगेल रिसोर्स आमका शेअर करून येतं सुग्रींद्रा ओरिएंटल इन्स्टिट्यूट मस्त लायब्ररी असतं तांतू ते सगळं आमका इतकं सगळं येतं म्हणून असेल काही सगळं आमका डिस्कस करून येतं ते एक प्रश्न जाणून आले एक छान एक पॉइंट जाणून आम तुमगेल मुखारी दवरता तशीच नेरते आम्ही स्टॅटिस्टिक्स काय सांगितले तशीच आमगेल चरित्र एक देवळांचे चरित्र सगळं ऑथेंटिक जान आशिल्ले एक डेटाबेस ना सांगून आशिल्ले काणी सगळं आमकां कळटा പക്ഷെ രേഖപ്പെടുത്തി केल्लेले आशिल्ले चरित्र आम्ही कोरगा जान आसा ताका सुकृतींद्रा ओरिएंटल रिसर्च इन्स्टिट्यूट नाल्यार ते शिकोळचे मलगड मनशान सगळं मुखारी येवन एक टेम्पल डेटाबेस नाल्यार आमगेल सांस्कारिक ज्ञान आशिल्लें आमगेल आचारापासून आशिल्लें शास्त्रीय विशकलन सगळं कोण आशिल्लें एक प्रोग्राम घालका म्हणून म्हगेले विनंती हांव मुखार दवरता मागीर आमगेले प्रोफेशनल्स तांगेले कुटायमा डॉक्टर्स आसाय इंजिनियर्स आसाय एडवोकेट्स आसाय चार्टर्ड अकाउंटंट्स आसाय तांणी सगळें एक कॉमन प्लॅटफॉर्म येयले जाल्यार मस्त काही आमकां करूंक इमिडिएट ज्ञान आशिल्लें काही चेडवांक एक सपोर्ट दिवचें एक मेडिकल सपोर्ट ते सगळं आमकां ओगी मुखार हाडले आनी आमचे एक विशय उरता म्हळ्यार आमगेले वैदिका विशय हेंचे समाज जाल्यार आमगेल प्रत्येकीचे ब्राह्मण समुदाय जाल्यार तांगेल वैदिक सगळं काही आगे मुखार यांची तांकां कळचे अरिवत आमकां सगळं सांगून दिताय गर्वंतायेन पुज्या देवळांतूय पुज्या सगळं आतां चड देवळांतूय पुज्य करूं आळ ना तशीच परिचारक जावं नाल्यार मडपल्ली जावं सगळं आळू मणियम ज्यान सगळं बसू आळ मेळू असलें एक बाधा आसा तर तांतू ते वैदिक सभेन सगळं मुखार येवन चड आळकारांक वैदिकांक हाडका तशी देवळांत सेवा करचे आळकारांक चांग एक पॅकेज दिवन शंभोळो बाकी असेल बेनिफिट्स सगळं दिवन देवळांत म्हळ्यार हांव प्रथम ज्यान सांगिल्लें आमगेले संस्कार सगळं देवळांत भितर जाता देवळां आमी संरक्षण केलें जाल्यार बाकी सगळं एक मुखार येता न्ही म्हणून एक म्हाका मुखार दवरूं आसा आमगेले मना आशिल्ले विचार लास्ट भाग येता आनी ते म्हळ्यार आमगेले भाशा संरक्षण करता जाल्यार प्राधान्य ते म्हळ्यार भाशेन उलोवंचाक आतां मस्त बाद आमकां मलयाळम येता नाल्यार हिंदी येता नाल्यार इंग्लीश तांचे भितर चोण येता ताची एक शुद्धी आमी करता जावन आसता तशी जी आमगेल भाशा कोंकणी उलोवचे बाकी समुदाय आळकार आसाय तांणी जानकील असोसिएशन तशी जी केरळान जाल्यार 7 ब्राह्मण समुदाय आसा नंबूदिरी तमिळ ब्राह्मण तुळू ब्राह्मण मलयाळ ब्राह्मण उन्नी पुष्पक ब्राह्मण म्हणून सांगप तशी तांकां एक ऑल केरला ब्राह्मण फेडरेशन म्हणून सांगून केलें आसा तशी ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन आसा आमी GSB क्षेमसभा हे ऑल केरला ब्राह्मण फेडरेशना भितर आमी एक मेंबर जावन आसाय रंगदास मामतो आमगेलो लिडर जावन आसा तशी जी ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन चोयलें जाल्यार आमगेल भारतांतू 23 कोटी ब्राह्मण्स आसाय म्हणटा लेख मस्त नॉर्थ इंडियन स्टेट्सांतू भरण संविधानम आमगेले सेंट्रल मिनिस्ट्री जाल्यार ब्राह्मण्स मुखार येवन मस्त काही करून आसा तावळ हें आमकां चां बेनिफीट जावन आसलें काय तांतू आमी भाग जावन राबोवन अशीच आमगेले कॉमन जावन आशिल्लें एक इश्यूसांतू आमकां सहकार करून मुखार वचूंक हे विचार सगळं हांव तुमगेल मुखारी दवरतांतू GSB कल्चर एंड ट्रेडिशन आनी काही मुखार उरका जाल्यार आमगेल पूर्विकान केल्लेले कश्ट आमकां कळटा गोवा सोगून सगळें इतूल कश्ट भोगून आमी आमगे न्हू आतां 780 वर्ष जाल्लीं आमी मुखार व्हरताय आनी एक 100 वर्ष नाल्यार 20 वर्स सगळं मुखार उरका आशिल्ले प्लॅन आतां आमी केल्ले ना जाल्यार लगीच अनधिविदूर भावी येईल म्हणून मलयाळांत सांगप आमगेल्या समाजाला अवस्था कितें येतली म्हणून म्हाका सांगूं जायना अशेंच व्हड प्रश्न हे माध्यमारी तुमगेले मुखार सगळं दवरता हाजे पासून चां विचारचोंकुगा तुमगेले अभिप्राय मुखार येवंका आमगेले संघटना सगळं एकसाणी बसून स्वामी सगळं एक अपेक्षा दवरून आमकां अंतू सगळं
विचार कोरता जाना सर ताजेरी एकल्या तुमगेल श्रद्धा एम कामणू मगून घेवनू मगेल दोन तर रबैता अवसरों मग दिल्लो श्री बालकृष्ण पै तंका प्रत्येक कृतज्ञता संगूनु मगेल दोन तर रबैता सर्वांकी नमस्कार.